गोयभर गाजिल्ल्या आंबेडे नगर गांवच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात मुखेल दुबावित आरोपी देविदास बर्वे हाचो दुसरो जामीन अर्ज उत्तर गोय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान न्हयकारलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नगरगांवचो श्रवण देविदास बर्वे हाची कूड दुबावी स्थितीत घरा मुखार आशिल्ल्या मुखेल गेटी लागसार सापडिल्ली। ही कूड देविदासाच्या नजरेक पडली। ह्या संबंधांतली कागाळ वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर केल्ली। वाळपय पुलिसांनी घडणुकेच्या सुवातेर येवन प्रकरणाचो पंचनामा केलो। ताच्या गळ्या भोंवतणी दोरी सापडिल्ली। जे मेरेन पोस्टमॉर्टम अहवाल येना ते मेरेन ही आत्महत्या काय घातपात हे सांगपाक शकना, अशें पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगिल्ले। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी केली तेन्ना दुबावित वासुदेव नकुळ ओझरेकाराक पुलिसांनी अटक केलो। दुबावित वासुदेव ओझरेकार हाचे मजतीन श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वेन ताचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयले। तशेंच बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदय बर्वे हांची नांवां घेतली। उपरांत पुलिशेन बापूय पुताक अटक केली, पूण उदया ठोस पुरावे मेळूंक नाशिल्ले देखून 25,000 रुपयाचे वैयक्तीक हमीचेर न्यायालयान उदयाक जामीन मंजूर केलो। पूण देविदास अजुनूय न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्लो। पयली जामीन अर्ज कोर्टान न्हयकारल्या उपरांत देविदासान दुसरो जामीन अर्जा खातीर अर्ज केल्लो, मात तोय अर्ज न्हयकारिल्ल्यान देविदासाक न्यायालयीन बंदखणीत रावचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।